प्रितीच्या भाव आनी भयणानो, आयची तिनी वाचपां आमकां आपोवणे विशीं आमकां कॉलीत करता, द कॉल. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयला इजियास प्रवादी एका देव मंदिरांत तो आसा, पूण देवाचें उतर परगटूंक तो तयार ना. तो म्हणटा, हांव पवित्र मनीस न्हय, हांवें जायतें वायट केलां. हांव पवित्र मनीस, वायट मनीस, आनी हांव जावन आसा एक शिराप. वो इज मी, कर्स इज मी. आनी तो म्हणटा, हांव रॉंग टायमाचेर रॉंग प्लेसीर आसा. पूण सोरेस्पर ताका विचून काडटा, आपलो वार फुडें व्हरूंक ताका विचून काडटा. आनी सेराफिना वरवीं ताच्या ओठाक एक जिवो इंगलो लावन ताका शुद्ध, पवित्र आनी नितोल करता. आनी ताका शुद्ध करून, पवित्र करून, नितोल करून आपल्या पोजेची सेवा करूंक तो ताका पाठयता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयला भाग्यवन पावलू तेंच करता. तो म्हणटा, हांवें जायत्या लोकांक दुखयला, हांवें जायत्या लोकांक वायट केलां, हांव पवित्र मनीस न्हय, तरी आसतना जेजून म्हाका विचून काडलो. देवाचें उतर परगटूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक म्हाका पाठयलो. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी सिमावाचे आपोवणे आमी आयकलां. कशे तरेन सिमावाक जेजून आपयलो. आनी हो सिमाव कोण? सिमाव जावन आसा एक भोवान बोल्लोलो मनीस, नुस्तें मारपी मनीस, फिशरमॅन. आनी सिमाव जावन आसा पयलोच जेजूचो सेस, द फर्स्ट डिसायपल. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू सिमावाच्या होड्याचेर बसून लोकांक शिकयता. देवाचें उतर तो परगटता. आनी शिकवण दिवन जातूच तो सिमावाक म्हणटा, खोल उदकांत तुमच्यो रापणी उडोयात. खोल उदकांत तुमच्यो रापणी उडोयात. आनी अशें केले उपरांत खूब मासली पडली. सो प्रितीच्या भाव आनी भयणानो, आयज आमी ह्याच उतराचेर आमी नियाळ करुया. खोल उदकांत तुमच्यो रापणी उडोयात. आमी आमकांच विचारुया, कितलो खोल म्हजो भावांत आसा? हाव डीप इज माय फेथ इन जीजस? कितलो खोल म्हजो कालीज? हाव डीप इज माय हार्ट? आनी जेन्ना म्हजो भावांत खोल आसता, वेन माय फेथ इज डीप, हांव मागण्याचो मनीस जावंक पावता, मोगाचो मनीस जावंक पावता, सेवेचो मनीस जावंक पावता. दुसऱ्यांक सेवा करूंक म्हाका देव शक्ती दिता. आनी जेन्ना म्हजें कालीज हांव खोल करता, वेन माय हार्ट इज डीप, हांव दुसऱ्यांक दया आनी काकलूत दाखोवंक पावता. तर म्हज्या भाव आनी भयणानो, आमी काकुतीची मनशां जावंक फावो. कित्याक देव आमकां सदांच काकलूत दाखयता. देव आमची पातकां बोगशिता आनी आमी दुसऱ्यांची पातकां बोगसूंक फावो, दुसऱ्यांक बोगसूंक फावो, दुसऱ्यांक काकलूत दाखोवंक फावो. आनी दुसरे सुवातेर आमकां दर एकल्याक जेजून विचून काडला. जेजून विचून काडला. आमकां दर एकल्याक एक मिशन दिला, देवाचो वार आमी फुडें व्हरूंक. दर एकल्याक देवान आमच्याच नांवान आमकां आपयला आनी आपल्याच नांवान ताणें पाठयला. आमी हुशार मनशां न्हय, आमी भाग्यवन मनशां न्हय, आमी सगळीं पातकी मनशां. पूण देवान आमकां उदारपणीन आमकां विचून काडला. कित्याक? दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक, दुसऱ्यांक दया दाखोवंक आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक. पवित्र स्नाना वरवीं दर एकल्याक एक मिशन दिलां, एक आपोवणें दिलां. देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतरा प्रमाणें हो उतराचें नियाळ करूंक आनी त्याच उतरा प्रमाणें आमी आमचें जिवीत जिवंक आनी तेंच उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक. आनी जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी जियेता, खालतीकायेन आमी आमचें जिवीत जियेता, आमी देवाचो वावर हो मिशन आमी फुडें व्हरूंक पावतलीं. तर आयज आमी आमचो भावांत खोल करुया. लेट अस डीपन आवर फेथ. जेजून सिमावाचो भावांत खोल केलो आनी ताका
देवाचे उतर परगटूंक ताका आपोवणें दिलें आनी सिमांव सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक फुडें सरलो. तर आमी आमकांच विचारुया, आमी तयार आसाव काय जेजूचो पाटलाव करूंक? एम आय रेडी टू फॉलो जीजस? आमी पिडेवंताक बरोशाची संदेशकारां जावंक आमी तयार आसाव काय? आमी दुसऱ्यांक बरोसो दिवंक आमी तयार आसाव काय? आमी संवसारी वस्तूची उर्बा सोडूंक आनी देवाचें उतर स्वताच वाचूंक नियाळ करूंक आनी तेंच उतरां पोरमाणे आमी जिवीत जिवंक आमी तयार आसाव काय? ह्याच प्रश्नाचेर आमी नियाळ करुया आयच्या मिसांत आनी देवाची कृपा आनी आदार मागुया.